नियोकार हांव समृता खणगांवकर. सुरवेक आयच्यो हेडलायन्स. नगर नियोजन खात्याचे जमीन विकास नियंत्रण आणि बांधकाम 2008 कायद्यात अंमलबजावणी करपाक करमणेच्या ग्रामसभेत थळाव्यांचो विरोध. विधायक मान्य जाले जाल्यार गांवच्यो जमनी वतल्यो बिल्डराच्या हातांत. थळाव्यांनी उक्तायलो भय. स्मार्टफोन वापरपी लोकांक सरकारान जारी केला सल्लो. मोबायल वापरतना जतनाय घेवपाचो दिला संदेश. गोंयांत फुडल्या दिसा खातीर हवामान सुकें. वताचो रखरख जाल्यार कांय वाठारांनी पावस. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. आयतारा जाल्ले कारमोणा ग्रामसभेत टीसीपीन गोंय रेग्युलेशन ऑफ लँड डेव्हलपमेंट अँड बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कायदो 2008 हातूंत प्रस्तावित केल्ल्या दुरुस्तीक कारमोणा गांवकारांनी एकमतान विरोध केलो. नव्या दुरुस्तीक लागून तांकां फायदो जावचो ना आनी तांच्यो जमनी बिल्डर लॉबी आपल्या हातांत घेतले असो आरोप गांवकारांनी केला. भौशीक सुचोवण्यो आनी हरकत आपोवपा खातीर नगर आनी देश नियोजन खात्यान प्रस्तावित दुरुस्तीची अधिसुचोवणीचो मसुदो कारमोणा पंचायती मुखार सादर केल्लो. हरकत आनी सुचोवण्यो सादर करपाची निमाणी तारीख 27 सप्टेंबर आशिल्ली. ते प्रमाण पंचायतीन हे संबंदी खाशेली ग्रामसभा आपयली, जंय वांगड्यांनी एकमतान प्रस्तावित दुरुस्त्यो पास जाल्यार आपल्या गांवाक हानिकारक थारतल्यो अशें दाखोवन विरोध केलो. Rules and regulation of building under the Panchayat Act. The proposed Kutasthana, certain categories they have said in that particular area, like they are going to have educational complexes, they are going to have golf courses, and all those things that they are mentioned in the amendment. But even if they pass and there are objections from the villagers, tomorrow it will happen like Birla factory. It was given to them because they are going to create employment for the youth of Goa. But today, if you see, they have withdrawn from their original Jwari factory and they are selling it to builders for building housing complexes. The same thing will happen. Some condition is not imposed that this particular category is being misused, then it has to come back to the original owner. फार्म हाउसेस ऍड केल्या 5 मीटर आनी ते पूण तेम कांय दिलं ना थिंगा. बाबा ते शेताक वयता फार्म हावसाक कोतो जाय तो तुका पयलीं घर काडप जाता रस जायो. त्या रस्त्याक कांय घायल ना तेणी. ह्यो सगळ्यो वस्त पडटेन केल्या. बिल्डर्स आनी दुसरें हे पण लोकांची शेतां आहाय न्हू, त्या वेस्ट आहाय न्हू, ते लोक रोयना आसता त्या कितें कोतले ते सर्वे कोतले आनी ती काडले भायर कॉन्ट्रॅक्टरान दितले आनी ते मागीर थोडेशे गुंडायतले आनी थिंगा बिल्डींग काडले. आमगे गोंयकारांक बिल्डींग काडून काडपा नाय थिंगा. ते आमगे गोंयकारांक तितून पयशे नाय शेत ओन बिल्डींग काडून ते सगळे भायर जावन लोकांक कोताय. तेका लागून आमी ओपोज केले. As per the amendment, official gazette पळयल्ले TCP Acta वरवीं. सो तेजेर आमगे बॉडी मिटींग आसलेली ऑन 9. सो बॉडी मिटींगे आमी पंचायत मेंबर्सांनी रिजॉल्व केले टू ओपोज दीस द TCP गॅझेटाचेर. एंड देन लोकांक कळपाक लागून सिन्स देर वॉज अ लास्ट डेट on 27. Before that, objections or suggestions कितें आसा ती submit करपाक जाय to the chief councillor. We decided to take a extraordinary gram sabha. Unanimously, आमी जशें पंचायत मेंबर्सांनी रिजॉल्व केल्ले to oppose it. Same way, unanimously आज ग्राम सभा extraordinary ग्राम सभा घेतल्या. तेकाय आमगे विलेजांनी सेम रेजोल्युशन दिलां saying that we are opposing this. गोवा 365 खातीर कारमोणच्यान रमेश नायक रावत. राज्यांत कोयर हो एक संवेदनशील प्रस्न जावन रावला, जाका लागून नागरिकांक तशेंच अधिकाऱ्यांकय त्रास सोंसचे पडटा. सरकार आपणाक शक्य आसा तितले करता अशें जरी म्हटलें आसलें तरी नागरिकांनी जापसालदारकी घेवप तितलेंच गरजेचें. आता दंड आनी पुलीस कागाळीच्या मजतीन सांताक्रूजचे थळावे आनी पंचायतीन ही समस्या सोडोवपा खातीर फुडाकार घेतला. ब्लॅक स्पॉटात कोयर उडयतना धरिल्ल्या लोकांक ह्यान पयलीं सांताक्रूज पंचायतीच्या अधिकाऱ्यांनी ₹1000 दंड दिल्लो. ही कारवाई जाल्या उपरांत
हिंदू मसण लागसार रावपी थळाव्या लोकांनी आपल्या वाठारात अशीच कारवाय करची अशी मागणी पंचायत अधिकाऱ्या मुखार केल्या. तशेंच वाठार निवळ दवरपी स्वच्छताय कामगारांक विचारात घेवपाचें आव्हान तांणी केलां. आयकात सांताक्रूज सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी दिल्ली हाचेर जाप. हांगा सगळो कचरो हाडून हांगा ह्या पॉयंटार उडयता. दीस इज व्हेरी क्लोज टू क्रिमेट्रियम, हिंदू क्रिमेट्रियम. आमी खुबशे थकले आहा. सो आतां आमकां पंचायतीन विथ द हेल्प ऑफ सरपंच अँड सोशल वर्कर टॉमी तशेंच पंच लोकल बस ताणें आमकां हेल्प केले आनी मनीस घातले. आतां पळयलां तुमी आसतले झाडां सगळीं कातरून घेतली, तशें सगळो कचरो जमा केलो. तेंच्यांनी पयलीं सेम हे खारे सगवार केल्ल्या. सो दीस इज द सेकंड पॉयंट एक्चुअली देव डन. सो वीच वी वॉन्ट टू कंटिन्यू इट. आनी लोकांनी जर हांगा कितें केलें जाल्यार तांकां 5,000 फायन हांगाय कंटिन्यू करपाचें. सो डॅट दीस लोकल्स हे वॉर्डन जे आहा पळय तेंच्यांनी अवेर जावचें आनी फुडें आमकां हातभार दिवचो. आमची आतां जी कमिटी आहा, हेजी क्रिमेटरियमची कमिटी आहा, ती आमी इनिशिएटीव घेतली. तशेंच आमचे हांगासले लोकल जे वॉर्डाचे जे भुरगे आहा पळय तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला. ते आमकां हेल्प करतले ते फोटोज काडपाक. CCTV कॅमेराज आमी इन्स्टॉल करपाचे आसा, म्हणजे आमी तांकां सारके धरून दिवंक शकता. अशें आयज हांव हिंगा आसा कित्याक आमचो मंगेश आमचो पंच हेणे इनिशिएटीव घेतला हिंगा सगल्याक गार्बेज क्लिनिनेस ड्रायव्ह करपाक. तशेंच आमचे सगळे बाकीचे मेंबर पंच मेंबर्स इनिशिएटीव घेवन आपणाचे जिंगा ब्लॅक स्पॉट्स आहा थिंगा सो तेणी केलां क्लीन आनी इनिशिएटीव घेतला आनी चालू आहा सगल्यांचे सगल्या मेंबर्सांचे. तशेंच आमचे लुईज बांदायलें तें इनिशिएटीव घेवन आपणाचे वॉर्ड क्लीन कोत्ता गार्बेजी बद्दल. आनी ते वालोर तेका आनी तेच्या मेंबर्सांकूय वालोर त्या हारोसांको सगल्याक तेणी क्लीन केलां. आनी तशेंच लोकांनी चिंतचे गार्बेज उडोवच्या आदीं की वेट आनी ड्राय गार्बेज मिक्स करची न्हू. कित्याक ही जी आमची कामदार आहा हिंगासोर तेंचे चिंतचे मनशां ती आमच्या भाशेन. सो तांकां त्रास जायना जावपाक वेट कुशीन आनी ड्राय कुशीन गार्बेज करून लोकांक घरा कडेन स्टार्ट करून आमच्या मागीर वाड्यांनी ती हें जावन आनी मागीर सेग्रिगेट करून एका धाडपाक. सो एका त्रास जायना जावपाक आमची काम करता तांकां ती बरे भाशेन सेग्रिगेशन करून धाडचें. हांव लोकांक सांगूंक सोदता कित्याक ही गार्बेज जे उडयता पळय तेतून सगळे डेंगू मलेरिया सगळे जावंक शकता. तेतून हे आमचे वर्कर पासून काम करता पळय तांकां वचून हेतून रिस्क आसा. आनी तशेंच आमचे गांवचे सगळे भुरगे पासून हे सांताक्रूजचे भुरगे पासून सगळे एक जावन हे मसंडेचे पासून लिप करून घेता, परत क्लीन करता. तरी सुद्दां लोक आयकना. हांव एक सांगूंक सोदता लोकांक पासून तुमी प्लीज उडयनाका. हे कितें आसा जाल्यार आमचे वर्क कलेक्शन करून घेता तांकां तेंचे कडेन दिया, ते कलेक्ट करतले. एवरीडे करता कलेक्ट एवरी डे. आनी ड्राय आसा पळय ती डेली करता आनी वेट आसा पळय वेट ड्राय विकान 2 days करता, मंडे आनी थर्सडे, आनी वेट डेली करता विदाउट फेल. तरी लोक उडयता. लोक ओलो सुको कोयर एकठांय उडयतात देखून हो कोयर हातान वेगळो करचो पडटा. सरकारी कामगार म्हणटात हाका लागून फकत ब्लॉक स्पॉट निर्माण जायनात तर कोयरांतल्यान निर्माण जाल्ल्या अस्वच्छ परिस्थितीन कश्ट करपी कामगारांचें जिवीतूय कठीण जालां. बरे भाशेन बाबा सगळे लोकांनी बरे कचरो सेपरेट दिवपाचे. आमी आतां ही घाण पिन सगळी काडटा तुमकां लागून लिप दवरता गांव. सगळ्यांनी मलेरिया जाता कितें जाता तेणी सगळ्यांनी भाडेकारांनी घरांनी गोरवाकारांनी जाग्यांनी आहा ती सगळ्यांनी बरे सेपरेट दिवपाचे. आनी तुमकांय बरें आमकां कामदाराक बी बरें. आमी तुमचे घाण काडटात, तुमी उडयले जाल्यार तुमी स्वच्छ केले जाल्यार आमकांय बरें तुमकांय बरें. मिक्स मेवता हितून हय थोडे लोक मिक्स घालतात, थोडे लोक पेम्परी घालतात, कितें करता सगळे घाण येता आमकां काडचें पडटा. हातीन आमी काडटा न्हू, आमकां घाण वचना तरी आमी काडटा आनी लिप करता. तुमी बरे लिप करले जाल्यार आमकांय मातशें बरें जाता. गोवा 365 खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिक्स. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. तुमी एखाद्या गांवांत वतात जाल्यार गांव लागीं पावला हें कशें वळखुपाचें? कोयराच्यो घाणी गुट्टांनी येवपाक लागल्यो काय समजपाचें की गांव लागीं पावला? मदलामाज आशवे मांद्रे पंचायत वाठारांत बेजबाबदार लोकांनी अश्योच कोयराच्यो राशी केल्यात. गांवांत सरतना तांच्यो घाणी सोंसच्यो पडटा. हांगा कोयर उडोव नाकात अशी सुचोवणी दिवपी बोर्ड पंचायतीन हांगा उबो केलो. बरोबर त्या बोर्डा पोंदाच कोयराच्यो राशी केल्यात.
जाल्यार मांद्रेच्या सरपंचान हो कोयर नितळ करपाक फकत 15 दीस मागला. पळयात. हांव आतां मांद्रे मदलामास हांगा जो मांद्रे आशवे हांगा रोड वयता त्या जंक्शनार आसा. हांगासरल्यान पंचायत लागीं लागीं 500 मिटराचेर आसा आनी ह्या सायडीन काल जो ड्रायव्ह जाला प्रायम मिनिस्टराच्या बर्थडे खातीर तो बीच क्लिनिंग. म्हाका दिसता हांगासरल्यान बीच 3-4 किलोमिटर आसा आशवे. हांगासरल्यान हरमल बीच 5 किलोमिटर आसा. जुनस म्हणटा थंय 3-4 किलोमिटरच आसा. सगळे जे बीच आसलेले ते काल क्लीन केले. पण हो जो एक जागो आसा हो बाजारांतल्यान मदलामास बाजारांच्यान जवळ जवळ 500 मिटराक आसा. जसो पंचायत हांगासरल्यान 500 मिटर आसा तशेंच सगळे 500 मिटराचेच हे आसा कत आसा. पण हांगा जो कोयर आसा हो हॉटस्पॉट जावन रावलेलो आसा मांद्र्या खातीर. कारण ह्या हेचो हांगासरलो खूब फावटी बोवाळ जाल्लो आसा की हांगा सगळे जाण हाडून कोयर उडयता आनी तेच्या खातीर ठोस अशी हे प्रोविजन अशें कांयच ना आमचे कडेन अशें दिसता. कारण हांगासर बोर्ड मारून पळयलो म्हाका दिसता कोणाक तो वाचपाक येना. तो इतलो वयर दवरलेलो आसा की तो वाचपाकय जायना. आनी हो हॉटस्पॉट एकदां एकट्यान हाडून उडयलो तो बाकीचे सगळे जाण हाडून उडयता अशेंच सदांचे हे जाल्लेले आसा. आत्तां एक फॉरेनर येवन गेलो तो म्हाका हे थंब दाखोवन गेला की काम बरें करता म्हूण. पण हांगासर हो हॉटस्पॉट आसा तेचेर अशें कोणाचेंच लक्ष ना. कारण हांव 2-4 फावटी म्हाका दिसता हे केल्लो आसा हांगा बोवाळ जाल्लो आसा की हो सारको बाजाराक लागीं आसा आनी हांगासरल्यान सगळे ट्युरिस्ट येता वयता जे मोरजे बिचार, आशवे बिचार, मांद्रे बिचार, हरमल बिचार होच रोड एक आसा की जेणे करून हो रस्तो खरो बरो दवरपाक जाय आसलेलो. पण हांगासर तशें हें कांयच ना. ते खुबशे स्पॉट अशे आसलेले ते कोणी फ्लावर पॉट बी दवरून नाजाल्यार थंय देवाचे मुर्ते दवरून नाजाल्यार एक कोण तरी एक गार्ड दवरून हे केल्लेले आसा. खुबशे जागे नितळ केल्लेले आसा. पूण हो जो आसा तो हो चालूच आसा. हेचेर अशें म्हाका दिसता काल पंचायतीन एक मिटींग बी जालें आनी ताचें डिसिजन आतां कितें जालां ते तांकां जाणून घेवचें पडटलें. हो जो कोयर आसा तो वाडत आसा. हांगासर तुमचे कडेन कितें प्रोविजन आसा तर काल सरपंचान सांगलां की मिटिंगेक आमी डिस्कस करतले आनी हांगासर तोडगो काडटले. गोवा 365 खातीर मांद्रे मदलामासच्यान संदीप कामोलकर हो म्हाज्या फाटल्यान सगळो दिसता तो कोयर. आनी हो आशवे वचपाक आहा तो रोड. तसोच म्हाज्या फाटल्यान हो रोड वयता तो मांद्रे मदलामास रोड. जे पयलींच्या कमिटीन सेक्रेटरी आसलेले आतां कालच्या समितीन आमी विवेक सावंत म्हणून एक यंग डायनामीक भुरगो सावंतवाडे वयलो ताका आमी ह्या समितीचो सेक्रेटरी म्हणून तेची निवड केल्लेली आसा. एक बऱ्या प्रकारे एक कमिटी कार्यरत रावन जो गांवांत जो कचरो खंय खंय जो कोण कोण उडयतात आनी पसार जातात ते ह्यान फुडें जावचें ना. आवश्यकता पडली जाल्यार काही स्ट्रिक्ट एक्शन आमी ह्या संदर्भात घेवपाचें आसा. हांवें हेच्या पयलीं सांगलां की कचऱ्याच्या बाबतींत हांव खंयच कॉम्प्रमायज करपाचो ना आनी हांव कोणाक उगी रावपाचो ना. हांव रिक्वेस्ट करतलो पयलीं की लोकांक की तुमी आमकां सहकार्य करा आनी जर कोण जर मुद्दाम म्हणून जर हे कचऱ्याचे ढीग जर ठिकठिकाणी जर अशें जर उडोवन जर पसार जातात जाल्यार जर तेंचेर येदा कदाचीत जर एक्शनय जर घेवपाची जाली जाल्यार पंचायत मंडळी खंयच फाटीं फुडें उगी रावपाची ना, खंयच कॉम्प्रमायज करपाची. देशात सायबर गुन्यांव वाडत आशिल्ल्यान भारत सरकारान स्मार्टफोन वापरप्यांक सल्लो जारी केला. घोटाळे टाळपा खातीर आनी गुगल प्ले आनी ॲपल स्टोर सारकिल्ल्या अधिकृत ॲप स्टोरांक चिकटून रावपा खातीर सरकारान कितें करप आनी कितें करप ना हाची वळेरी उजवाडाक हाडल्या. सायबर गुन्यांवकार निरपराधी लोकांक फटीची इनामां आनी रोख इनामां दिवपाचें उतर दिवन लिंकाचेर क्लिक करपाक भुलयतात. सरकारान बेस्ट प्रॅक्टीस विशीं सल्लो जारी केला जो स्मार्टफोन वापरपी ऑनलायन सुरक्षीत रावपा खातीर पाळूंक शकता. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या खाला भारतीय संगणक आपतकालीन प्रतिसाद पंगडान स्मार्टफोनाचेर ऍप्लिकेशनां डावनलोड करतना वा ऑनलायन ब्रावज करतना नागरिकांनी याद दवरपाक जाय अश्यो कांय लोकांनी करच्यो आनी करच्यो न्हय अश्यो वळेरी जाहीर केल्यात. पळयात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसो.
विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. फुडल्या कांय दिसांत राज्यांत वत पडून हवामान सुकें उरतलें, जाल्यार कांय वाठारांनी हय न्हयसो पावस झडटलो. फाटले सप्तकभर सेगीत पावस पडलो आसलो तरी फुडलो सप्तक सुको उरतलो. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. बंगालच्या उपसागरात दबावाक लागून राज्यात सप्तकभर खर पावस पडल्या उपरांत फुडल्या दिसांनी गोंयांत कडक वत आनी सुकें हवामान अनुभवपाक मेळटलें. पूण कांय कडेन बारीक ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान अनुक्रमान 31 सेल्सियस ते 25 सेल्सियस उरतले. पूण सुकें हवामान आसून लेगीत अरबी दर्यांत ढगाळ हवामानाची अदमास आशिल्ल्यान बोट धन्यांनी जतनाय घेवपाची शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. सुकें हवामान आनी वत पडपाची शक्यताय. राज्यांत थोड्या वाठारांनी पावस पडपाची शक्यताय. चडावत आनी उणें तापमान 31 सेल्सियस आनी 25 सेल्सियस. बोट मालकांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.